किशोर, एक गजाल दिसता की हे डिस्टिंक्शन जावप गरजेचें की खंयचे प्रकल्प गोंया खातीर गरजेचे आनी खंयची प्रकल्पा फाटल्यान बाकीची अजेंडा आसात न्ही गोंयची हित. हे डिस्टिंक्शन म्हाका 2-3 फावटी म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेक मुद्दो काडला की हे डिस्टिंक्शन करपाक जाय म्हणून. नक्कीच हे डिस्टिंक्शन जावपाक जाय प्रमोद. आणि हे डिस्टिंक्शन जर तूं करतलो जाल्यार तुका सुरवात करची पडटली स्थानिक स्वराज्य संस्था, लोकल सेल्फ हेल्प गव्हर्मेंट. प्रत्येक ग्रामसभा जी आसता, ग्रामपंचायत जी आसता, त्या ग्रामसभेक वचून ह्या राज्याच्या हिता खातीर जे प्रकल्प आसात त्या प्रकल्पांची गरज कितें, त्या प्रकल्पा खातीर कितें जातलें, समजा एखादी कसले पर्यावरणाची नुकसानी जाली जाल्यार आमी ती कशी भरून काडटले, ह्या संदर्भान राज्यभरातल्या सगळ्या ग्रामपंचायतींनी लोकजागृती जावची. तूं म्हाका एक दाखय, एक खंयची तरी गजाल दाखय ज्या गजालीचेर सरकारान लोकां पर्यंत गेल्या आणि लोकांक त्या प्रकल्पाची माहिती दिल्या. प्रकल्प जालो, काम जेन्ना सुरू जाता तेन्ना लोक मागीर विरोधाक येता, कारण काम कसलें सुरू जाता ते कितें येता, कसलें कोणाक कांयच खबर नासता. हें अशें कित्याक घडटा? स्थानिक स्वराज्य संस्था ह्यो घटमूट जावपाक जाय, थंयसरल्यान जागृती सुरवात जावपाक जाय. आय अग्री विथ यू ऑन दिस, बिकॉज तमनारात सुद्धा बोवाळ सुरू जालो जेन्ना ताणें ते लार्ज स्केल झाडां मारली आनी ते सगळो दाळ थंय दवरलो आनी ताची जेन्ना इमेजीस व्हायरल जावपाक लागल्यो तेन्ना तुगेले लोक काचाबूल जाले. तो मेरेन प्रोजेक्ट कितें, प्रोजेक्टाचो गोंयाक फायदो कितें, ती चर्चा ताजे उपरांत सुरवात जाली. जेन्ना लोकांनी तर दृश्य पळयतकीर इतली सगळी झाडां मारून ती सगळी दाळून दवरल्या ती, तेन्ना आंगार काटो येवपा सारकें दृश्य तुगेलें. तें पळोवन जेन्ना हाजेर चर्चा सुरू जाली, ताजे उपरांत फायदो कितें, लुकसाण कितें हाजेर डिस्कशन सुरू जालें. बरोबर पांडुरंग? या तुका हें दिसता की सरकारान लोकां म्हऱ्या वचपाची गरज आसा वेन असले प्रोजेक्ट येतात खंयचोय प्रकल्प येवचे पयलीं असो जावन प्रकल्प येता, आतां उदाहरण मरिना सुद्दां आसात, की सगळे प्रकल्प येवचे आदी स्थानिकांक, लोकांक आनी स्थानीक ती ग्रामपंचायती जी आसता किंवा पालिका जी आसात तांकां विश्वासात घेवप, लोकांक ते सुनावणी घेवप, हेरींग घेवची पडटली. हेरींग घेवन लोकांक पटोवन दिवचें पडटलें की हें फायद्या खातीर आसा काय कितें, लोकांची मतां जाणून घेवची पडटली. आनी ताच्या कारण आमी सादो एखादो कसलो जाता इको सेन्सिटीव झोन आसत तेजो ड्राफ्ट आमकां फायनल करपाक जाय जाल्यार आमी लोकां खातीर तो ओपन करता. पूण हे जे प्रोजेक्ट येतात हाचे कसल्योच गजाली ओपन न करता सिक्रेटली, म्हणजे कसलो तरी एक आपलो दुशीत हेतू दवरून हाडप आनी लोकांची सुनावणी घेवप ना, हाच्या खातीर हे परिणाम म्हणून हे सगळो विरोध जावपाक. जोएल, यू एग्री दॅट्स द वे अहेड, दॅट टेक पीपल इनटू कॉन्फिडन्स बिफोर हँड? See, Pramod, what happened is till now what the government is doing is taking a decision and then trying to firefight. You know, if take the case of Marina, take the case of CZMP, all major projects. They are just announcing, they are just going ahead and then firefighting. They are trying to then go. They go to the people first so that the situation of firefighting does not arise. Does not arise. If you create an awareness and tell people, educate people on what are the benefits of these projects, then I mean we could have a different scene altogether, and there may not be this kind of activism and kind of opposition to projects. So government needs to think on this and maybe change its approach and be proactive.